मांद्रेचो आमदार म्हणून काय पेडणेचो आमदार म्हणून सुदीन एक उलयता आणि त्याचा आमदार जीत हो वेगळे भूमिकेन घेता. सो तुमच्या मध्ये समन्वय ना काय कितें काय तुझी भूमिका सुदीनाक मान्य ना काय कितें कोणाक झिरो करून ना तेका झिरोय करू ना म्हणटा तुम्ही कोणाक कोणा म्हणून झगडटले तुमकां अशी चॅलेंज दिली अशी उडयले पेपर तुमच्या नावान की हो कोण एका फावटी निवडून येयला आनी म्हाका सांगता अशें कोणी म्हणटा तुमकां खबर आसा हे जीत आक्रमक जाला विश्वजीत ह्या वाटेन कितें कितें करता जीत सीएमाक मेळटा सीएम जिता वाटेन आसा अशें बी जाल्लें एक चित्र की सीएमाचो छुपो पाठिंबो जिताक आसा म्हणून. नमस्कार तुमकां सगळ्या आमच्या लायव्ह इंटरॅक्शनान येवकार. आमचे टायटल तुमी पळयलात आसतलें की आमच्या वांगडा आतां उलोवपा खातीर आसात मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर. मांद्रेचो आमदार म्हणून काय पेडणेचो आमदार म्हणून मांद्रेचोच आमदार कितें पेडणेचे इश्यू तुमी जे आतां पेडणे तालुकाचे इश्यूज ते एक पळय हांव एक्चुअली पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी कंटेस्ट मांद्रे केल्या पूण मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हजी जबाबदारी पूण इश्यूज जे रेज करतात ते आख्या तालुक्याक लागतात. सो एकूच हांव मांद्रे खातीरूच हे करूं शकना पूण कित्याक म्हाजें कनेक्शन चड पयलीं पासून ल्हानपणा पासून पेडणे ना. सो ते खंय ना खंय म्हाका एप्रोच करतात म्हाजे कडेन उलयतात. सो पेडणे तालुका म्हटल्यार ओके. सो आयज तुमी एक म्हत्वाचो विशय घेवन सीएमाक मेळ्ळे तो म्हणजे कूळ मुणकार ज्यो केसी आहा तुमच्या पेडणे मतदारसंघ पेडणे तालुक्यात म्हणया आमी त्यो घेवन त्या संदर्भात तुम्ही मुख्यमंत्र्याक एक निवेदन दिला की त्यो मातश्यो फास्ट ट्रॅक करच्यो म्हणून कितें नेमकें घडटा पेडण्याक म्हणजे तुमी आमकां ग्राउंड रियलिटी कितें सांगूंक शकता? पळय सगळ्यात पयलीं मोपा एअरपोर्ट येयला आणि मोपा एअरपोर्ट येयल्या कारणान रेट्स जमनीचे वाडलेले इन्व्हेस्टर्स ह्यूज इन्व्हेस्टर व्हडले इन्व्हेस्टर येवंक लागले. खूब जाणांनी प्रॉपर्टीज घेतले आणि हे घेता आसतना कशें प्रॉपर्टी लँडलॉर्डाक मेळ्ळ्या उपरांत ते कितें आपले पर्टिक्युलर रेट सांगतात पूण डॉक्युमेंट्स पळयतात आनी प्रॉपर्टीज घेतात आनी पयशे घालतात एग्रीमेंट मारतात पूण त्या प्रॉपर्टीनी मुणकार आहात ते पळयनात आनी मुणकारान सदांच केल्लंच केले वयता कित्याक ते बारीक समाजाचे लोक आणि तेंचे कडेन इन्कम इतलें ना सोर्स ऑफ इन्कम इतलो नासता सारकें शेती करून कितें पोट भरतात आपलें नाल्यार बारीक खंय तरी कामाक वयतात. आतां तांकां लिगली कशें वचप मुणकार एक्ट कितें मुणकार एक्टा प्रमाणे तांकां कशी जमीन मेळूंक शकता घराची तेंची ऑर टेनन्सीच्या प्रमाणे कशी मेळूंक शकता हे तांकां तितकी नॉलेज ना. म्हणजे खुबशे जाणांक अनअवेर आहात. ह्यो एक्ट आतां 50 वर्सां पयलींच्यान हाडला. इतले 50 वर्सां जावन गेली पूण तांकां अजून पर्यंत खबर ना. 75% वयर लोक पेडणे तालुक्याचे तेंची मुणकार एक्टा प्रमाणे तेंच्यांनी अजून एप्लिकेशनूय घालूंक ना कित्याक तांकां दिसता 100-200-300 वर्सां आमचे पुर्वज रावतात म्हणजे घर आसा आपलें. पूण आयज अशी परिस्थिती आयज भंय निर्माण जाल्लो कित्याक जेन्ना हे इन्व्हेस्टर्स येतात आनी प्रॉपर्टीज घेतात ते पळयनात थंयसर बाबा ते घर आहा ते म्हणटा सेटल करतले मागीर पूण प्रॉपर्टी विकती घेतात. ती विकती घेतात म्हणटात ते मागीर जेन्ना ते थंयसर डेव्हलपमेंटाक येतात सगळे विथ ऑल द परमिशन्स तेन्ना मुणकार जो थंय आहा तो भियातात आनी ताका खबर तेचे कडेन तशी परिस्थिती नासता कोर्टान केस घालप. फाल्यां मागीर इन्व्हेस्टर म्हणटा तूं कोर्टान वच कोर्टांतले नारळ आपूण तुका दिता पूण तो कोर्टान वचूच शकना कित्याक तेजे कडेन फायनान्शियल तितलें जावचें ना आनी लॉ लिगली कशें वचप तें खबर ना. सो हे करपा खातीर म्हाज्या ऑफिसांतल्यान कालूय हांवें प्रेस कॉन्फरन्स डिक्लेअर केलें की 4 लॉयर्स हांवें अपॉयंट केल्ले आहात जे हे मुणकार आनी टेनन्सी केसीज आहात ते हांव पर्सनली म्हाज्या ऑफिसांतल्यान फॉलो अप करतलो. एंटायर जो फायनान्शियल हे आहात लॉयरांचो जावं आनी इतर गोश्टींचो तो हांव म्हाज्या ऑफिसांतल्यान करतलो. सो सामान्य बारीक समाजाचे लोक जे आहात तांकां फायनान्शियली जायना ओ फुडें वचूंक शकना ओ तांकां अवेरनस करपा खातीर हे म्हाजे कडल्यान कंटिन्युअसली उरतलें. ओके. एक पयलो विशय काय पयलीं जातलो तो म्हणजे पेडणे झोनिंग विशय. जरी तुमी लोकां वांगडा रावले ठाम भुमिका घेतली आनी निमणे तुमची जी भुमिका आसली तेकाच खंय तरी आमी जे पळयता की सरकारानूय ती मान्य केली आनी खंय तरी पेडणे झोनिंग प्लॅन रद्द केलो. तेन्नाच्यान आमी पळयता की जीत आरोलकर हो आतां चड एक्टीव जाला लोकांचे प्रश्न घेवन वावुरता जसो तुमी आतां हो घेतला. एक कॉन्फिडन्स येयला की बाबा लोकां वांगडा रावले उपरांत एक भुमिका स्ट्रॉंग घेतल्या उपरांत खंय तरी लोकांचो सपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत आमदाराक जे आहा ते एक ताकद मेळटा. प्रत्येक लिडरान लोकां वांगडा जनते वांगडाच रावपाची गरज आसता कित्याक हीच जनता तुका निवडून दिता. प्रत्येक जण तुका मत घालून तुका ते जाग्याचेर ते खुर्चेर हाडटा कित्याक तेंचे समस्या तेंचे प्रॉब्लम्स इश्यूज आहा ते सॉल्व करपा खातीर. आनी म्हाका दिसता हे म्हाजी जी तो हांवें केला अशें हे लोकांनी पेडण्याच्या लोकांनी केला आनी ह्यो विजय जो आहा ह्यो पेडण्याच्या लोकांचो आसलो. म्हाजो एकल्याचो ना. हांवें फक्त रिप्रेझेंट केला. हांवें फक्त फुडें रावन तांकां विजय जावपा खातीर एक तेंच्या वांगडा तेंचे साथ दिला.
तो ह्यो एकट्याचो क्रेडीट वा एकट्या इंडिव्हिज्युअल कोणाचो क्रेडीट दिवं शकना तुवें एंटायर पेडणे तालुक्याची क्रेडीट तांकां दिवं शकता कित्याक ते सगळे जाण भायर सरले ह्या इश्यू खातीर आनी फुडें हे करूंक लागले. म्हाका दिसना एक इंडिव्हिज्युअल ताकद तूं म्हणल्यार आतां ताकद वाडली ताकद कॉन्फिडन्स वाडलो कॉन्फिडन्स लोकांचो वाडलेलो आहा. जेन्ना लोकांचो कॉन्फिडन्स वाडटा तेन्ना ऑटोमॅटिकली ते स्थानीक लिडराचो किंवा कोणी असो रिप्रेझेंटेटिव्ह तेजो ऑटोमॅटिकली वाडटा. म्हाका दिसना कॉन्फिडन्स इंडिव्हिज्युअल म्हाजो वाडला सगळ्यांचो वाडलेलो आसा. तुमचो मांद्रे मतदारसंघ पूण सायडीचो पेडणे मतदारसंघ आमी जर पळयत जाल्यार आतां अशें उलोवप जालां की थंयसरलो आमदार कांय भुमिका घेयना तो कांय उलयना पूण पेडण्याचे इश्यू आतां तुमी रेज करता म्हणजे आतां इवन कोण मुणकार आसूं पेडणे झोनींग विशय आसूं हें अशें कित्याक जाता पेडणेचो लोकांचो प्रेशर तुमचेर येता काय तेंचे कडल्यान मागणी येता काय कितें जाता? पण खुबशे लोक येतात कित्याक ते ल्हानपणा पासून म्हाज्या वांगडा वाडल्यात म्हाज्या वांगडा व्हडले जाल्यात सो ते रिलेशन म्हणटात ते पयलीं पासून आहा. सो आमदार आतां जाला आसतलो पूण ते म्हाका पळयतना आमदार म्हणून पळयनात एज अ फ्रेंड म्हणून पळयतात आनी ते इश्यूज घेवन येताना म्हाजे कडेन एज अ फ्रेंडशीप हे नात्यान येतात. आमदार म्हणून येनात पूण मांद्रे मतदारसंघाचे येतात ते आमदार म्हणून येतात. हांव कोणी म्हाजे कडले कितें इश्यूज घेवन येयले जाल्यार हांव तांकां ना म्हणूंक शकना कित्याक ल्हानपणा पासून म्हाज्या वांगडा आहात ते. अशें कांय ना की ते कॉन्स्टिट्युएंसीतले कितें इश्यूज हांव रेज करता हांव इंडिव्हिज्युअल कॉन्स्टिट्युएंसी रेज करना क्लियर करता ते हांव जी कॉन्स्टिट्युएंसीतले म्हाजे रेज करता ते ऑटोमॅटिकली ते कॉन्स्टिट्युएंसीक लागतात. सो एंटायर पेडणे कॉमन विशय जाता कॉमन विशय सो दोनूय कडेन तुमकां खंय तरी लोक तुमचे कडेन येता आनी ते सगळे मागणी तुमी पूट फॉर्थ करता. हय बरोबर. ओके सो म्हाका आनी विचारूंक जाय तुमी जेन्ना पेडण्याचो किंवा झोनींग इश्यू सगळो लडटाले एक तर्फी लोकां वांगडा रावन तुमी करताले तेन्ना तुमचो लिडर जो आसा सुदीन ढवळीकर कारण तुमी मोग पक्षाक रिप्रेझेंट करता तेची भुमिका ही वेगळी आसली. तो म्हणटालो की पेडण्या मोपा येता बाकीचे प्रोजेक्ट येता सो ही इतली जमीन हे जावप म्हणजे ती कांयच नगण्य अशें म्हणटालो तो पूण तुमची भुमिका वेगळी आसली तुमच्या लिडराची भुमिका वेगळी आसली हेचेर हें अशें कशें पळय ते स्टार्टींग जेन्ना ओवरऑल पळयता डेव्हलपमेंट तेन्ना कोणी भायल्यान पळयतना तो चिंतता की बाबा डेव्हलपमेंट जाय म्हणून पूण प्रॅक्टिकली जेन्ना कॉन्स्टिट्युएंसीन बारीक बारीक सामान्य लोकांचे जेन्ना इश्यूज तूं आयकता तेन्ना डेफिनेटली तूं ना म्हणटलो हें सारकें न्हू. जेन्ना म्हाजे कडेन उलयलो मागीर तो हे इश्यूज जावन तेन्ना जेन्ना ताका एक्सप्लेन केलें हे पळय हे अशे इश्यूज जाले तेका पटले आनी तेणी म्हटलें बाबा तुवें केलें तें सारकें केलें तूं रायट डिसिजन घेतलें म्हणून कित्याक ते बारीक ल्हान ल्हान इश्यूज आहात ते हायलायट जायनात खंयसर सो तेका लागून तेका दिसलें की डेव्हलपमेंट जावचें खंय म्हणून कोणाक नाका म्हाकाय जाय डेव्हलपमेंट जाय. त्या स्टेटमेंटान एक रॉंग मेसेज गेली की बाबा सुदीन एक उलयता आनी तेजो आमदार जीत हो वेगळे भुमिकेन घेता सो तुमच्या मदीं समन्वय ना काय कितें काय तुजी भुमिका सुदीनाक मान्य ना काय कितें? ना तो आमचो सिनियर लिडर हांव तेका तितलोच रिस्पेक्ट करता आनी आमी एकाच पार्टीचे आमी दोगूय वांगडाच आहात ते इश्यूज कांय ना ओन्ली थिंग ते थोडे मिसअंडरस्टँडींग जाल्ले स्टार्टींग आनी हांव सदांच म्हणटा की पयलीं वोटर्स पयलीं तुजे कॉन्स्टिट्युएंसीतली जनता तांकां कितें जाय आनी तेंच्या वांगडा तूं केन्ना रावतलो कसो रावतलो हें इम्पॉर्टंट आहा. पार्टी मागीर येता आनी सरकारान रावप ना रावप ते मागीर येता सो हे गोश्टी डिफरंट पूण जेन्ना तुका कोण थंय निवडून दिता तेंच्या वांगडा तूं रावूंक जाय हें म्हाजें मत. सो त्या प्रमाणे तुम्ही लोकां वांगडा रावले. बरें मध्यंतरी जेन्ना मिटिंग्यो जाताल्यो तेन्ना तुमी आनी मनोज परब आरजीचो एका व्यासपिठार बसताले आनी मनोजान एक अशें आव्हान केलें की जितान सरकारांतल्यान भायर सरचें बेश्ट्यो मिटिंगी अटेंड करून जावपाचें ना तेणी भायर सरचें म्हणून तेजे उपरांतूय काय अशी वक्तव्य येयली. सो तुका एक आव्हान दिताले ते की बाबा तूं भायर सर सरकारांतल्यान तूं कडेक सर तूं सरकारांत कित्याक रावला अशें म्हणून. ऑपोजिशनाचें कामूच तें आसता पूण जेन्ना तूं सरकारांत रावन सरकारा कडेन डिमांड करता तेका वेटेज आसता. ऑपोजिशनान रावन बोवाळ घातले म्हणून कोण आयकचें ना आनी इश्यूज जे आहात ते म्हणजे तुवें आतां म्हटलें कोणें म्हटलां रिजायन जावचें आनी हें जावचें तोंडाक उलोवपाक सारकें बरें आसता पूण पळय लक्षांत घेवंक जाय एक पार्टी आहा आनी त्या पार्टीचो आमदार आहा एक पार्टीचो आमदार डायरेक्ट रिजायन हे जावपाक डिफिकल्ट कित्याक पार्टी बसतली आमचे ते प्रोसेस आसता ते इतले तोंडाक उलोवपाक बरें आसता ते तोंडान उलोवपाक कितें उलोवंक शकतात प्रॅक्टिकली थंय रावलो म्हणून सक्सेस मेळ्ळें न्हू आमकां सगळें भायर रावले सरकार रावन लढले
लढले म्हणजे हेका लढाई अशी न्हू, पूण आमी जस्टीस मागले. पूण तुम्ही हिरो जाले गोंयांत. ना ना हिरो म्हणजे पेडणेकारा मदीं हांव मान्य करीत ना, हांव मान्य करीत ना हिरो म्हणून. आनी हेच्या फुडें हांव एक्सेप्ट करून कितें जावं मागीर हे मुणकाराचे अजून कितें हिरो आमचे एंटायर पेडणे तालुक्याचे प्रत्येक नागरीक आहा. हे तुमचे व्हडपण अशें म्हणुया. ना व्हडपण न्हू, कित्याक तुम्ही दुसऱ्याक झिरो केलो. ना हांवें कोणाक झिरो करूंक ना. तेका झिरो करूं ना म्हणटा तुम्ही. कोणाक म्हणून झगडटाले तुम्ही. ना, तुमकां अशी चॅलेंज दिली, अशी उडयले पेपर ना, तुमच्या नांवान की हो कोण एका फावटी निवडून येयला आनी म्हाका सांगता अशें कोणी म्हटलें तुमकां खबर आसा? हांव तेका अजून पर्यंत आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर आहा तेका अजून पर्यंत रिस्पेक्ट करता. कोणाक? विश्वजिता. कित्याक तुवें तेचेर उलयता म्हाका कळ्ळें, तो हांव अजून पर्यंत रिस्पेक्ट करता. तो सिनियर मोस्ट 20 वर्सां हे केला. आमकां म्हाका सुद्दां तेचे कडल्यान तो 20 वर्सां जालो, 25 वर्सां येतलो मान्य आहा. पूण तुमी लोकां मदीं निवडून येयल्या तो अशें म्हणून हे भुमिकेचेर तुमी कांयच उलोवंक ना. हे मान्य आहा तेचो एटिट्यूड तो तसो उलयलो तो. पळय एग्रेशनान एकदां अशें जाता, हांव ना म्हणना. पूण 20 वर्सां जेन्ना तेचे एक्सपिरियन्स आहा आमकां तेचे कडल्यान कितें कितें खुबश्यो गोश्टी शिकपाक जाय. आनी आमी न्यू असल्या कारणान आमकां सिनियरां कडेन शिकोवंक जाय. केन्ना रागान तिडकीन जावं शकता कितें गोश्टी, पूण हांवें ते एक्सेप्टूय केले की रागान ना, कित्याक तो तसो मनीस न्हू. तो एक्चुअली तो कसो मनीस तो तुमकांच खबर आसता. ना ना तो सिरियसली सांगता तुका. तेणी जे डिसिजन जेन्ना तेका कळ्ळें पेडणेकार सगळे दुखावलेले आहात तेन्ना तेणी डिसिजन घेतले जे स्क्रॅप करपाचे, ते खरेंच आमी एप्रिशिएट करता. कित्याक आमच्या पेडणेकारांक जस्टीस दिली तेणी. आनी खरेंच परत एकदां सांगता, पयली रिस्पेक्ट आसलो ते डिसिजनाचे डबल रिस्पेक्ट आनीक रिस्पेक्ट तेचे बद्दल वाडला. सो तशें कांय ना. तुम्ही मिडिया खूब कितें कितें क्रॉस क्वेश्चन करतात, पूण तशें कांय ना. अजून पर्यंत तो म्हाका रिस्पेक्ट करता आनी हांवूय तेका भरपूर रिस्पेक्ट करता. उलोवप जाता फोना फोनी जाली मागीर अजून पर्यंत फोन तरी जावंक ना. पूण म्हाका दिसता तुम्ही थँक्यू म्हणून ना तेका पयलीं गोंयान येवं न्ही, तो भायर आपल्या चडसो भायरूच आसता. तो बिझी आहा. तेका येवं न्ही, येयल्या उपरांत हांव पर्सनली तेका थँक्यू म्हणलो. पर्सनली मेळोन बुके बी. हय हय थँक्यू म्हणलो. ओके बरें. हो जो बोवाळ आसतालो पळय तेन्ना एक अशी एक राजकारण तुमकां खबर आसा प्रत्येक गजाली फाटल्यान राजकारण जाता. हे जीत आक्रमक जाला, विश्वजीत ह्या वटेन कितें कितें करता आनी जीत सीएमाक मेळटा, सीएम जिता वटेन आसा अशें बी जाल्लें एक चित्र की सीएमाचो छुपो पाठिंबो जिताक आसा म्हणून. छुपो पाठिंबो आसा की ना तर तुम्ही फायंड आउट करा. कित्याक म्हाका तरी हांव इंडिव्हिज्युअली बट तुमकां सीएमान आयकून घेतले तुमची गाराणी. हय हय म्हाजे जे गोश्टी आसले तेणी बरे भशेन आयकूनय घेतले आनी विचार करता म्हणून अशेंय सांगलेले. तेन्ना मेळ्ळें मागीर सगळे पंचायती गेले तेन्ना आमी सगळे पंचायत सरपंचांनी सगळे सांगले कितें कितें इश्यूज गांवांना. तेंच्यांनी आयकले बरे भशेन आनी डिस्कस करता मिनिस्टरा वांगडा. इतले आमकां एश्युरन्स दिले. ओके. सो आतां जितबाब हो एक जालो एपिसोड तुमी तुमची विक्ट्री जाली म्हणजे लोकांची जी मागण्या त्या प्रमाणे जाले. आतां फुडें पेडण्या जो विकास जाता म्हणजे पेडण्या फूल तालुक्या भितर मोपा एअरपोर्ट येयला, आयुष येयला आनी गजाली येयल्या. पुरो जाता विकास हो का आनी प्रकल्प येवपाक जाय? म्हाका दिसना आनी प्रोजेक्ट्स येवंक जाय. आतां प्रोजेक्ट जर हाडपाक जाय जाल्यार आमच्या स्थानिकांक कितें गरज आहा ते हाडपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल रवींद्र भवन, फॉर एक्झाम्पल जाणा सिनियर सिटीजनांक कितें एक जॉगर्स पार्क करप, म्हणजे आमच्या लोकांक कितें जाय न्हू ते हाडपाची गरज आसा. भायले इन्व्हेस्टर्स येवन प्रोजेक्ट खूब जाले. पळय आमी आतां झगडटाले उदका खातीर विदीन 1 इयर आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर आमकां 30 MLD प्लांट दिलो, कामूय चालू जालें. म्हणजे नेक्स्ट 20 इयर्स आमकां काय त्रास जावचे ना हे प्रोविजन करून दिले. आमकां सुरवात केली. उदकाचो मेजर इश्यू आसलो कॉन्स्टिट्युन्सीन न्हू इंडिपेंडंट. पूण तो आतां सुरवात जाला. जर हे जे व्हडले प्रोजेक्ट्स येवंक लागले जाल्यार परत असले तशेंच एक 5-10 वर्सांनी ही परिस्थिती जाय पडटली. सो तेका लागून आमी काळजी घेवपाची गरज आहा. तांकां कशें कितें प्लॅन आतां व्हडले प्रोजेक्ट्स येतात. WRDचे रॉ वॉटर कितलेशेच हांव फ्लो करून आमच्या ऑनरेबल WRD मिनिस्टरान ऑलरेडी प्रोजेक्ट सगळो कंप्लीट केल्लो. इनॉग्रेशन जालें एसबीचे बोईलपारात. परत तिरारीच्यान उदीक पंपींग करून आख्खे आमी सप्लाय करतात. सो रॉ वॉटराची आमकां कमी कांयच ना. आतां मोपा एअरपोर्ट खूब जाणांची मिसअंडरस्टँडिंग मोपा एअरपोर्ट आमचे पिवपाचें उदीक दिता म्हणून हेचे PWDचे. पूण तशें ना. थंय तेंच्यांनी 5 MLD प्लांटूच डिफरंट घातला सेपरेट आपलो ओन आनी रॉ वॉटर वयर व्हरता. सो अशे जे प्रोजेक्ट्स आहात इवन IDCन आतां 2 सेंटुरा येदे व्हडले फार्मास्युटिकल कंपनी येयल्या तांकां सुद्दां हांवें रिक्वेस्ट केली बाबा तुमी आमचें उदीक घेवं नाकात. तुमकां रॉ वॉटर सप्लाय. आनी ती मिनिस्टरा कडेन आमी मिटिंगूय घेतली आनी तेणी येस म्हटलां IDC कडल्यान NOC घेवन तांकां रॉ वॉटर सप्लाय करपाचें. सो तुमचो प्लांट तुमी घालात. म्हणजे व्हडले प्रोजेक्ट्स येतात तुमकां रॉ वॉटर आमी अवेलेबल करून दिता. पूण प्लांट तुमचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट तुमचो घाला आनी तुमी उदीक जाय तितलें यूज करा. पूण आमचें उदीक आमच्या डोमेस्टीक युजाक आहा आमच्या स्थानिकांक ते यूज करूं नका. तेचेर फर्म आहा. हय म्हणून हे प्रोजेक्ट्स येताना सांगपाचें हेतून जाल्यार प्रोजेक्ट्स येताना आमी हेची काळजी घेवची पडटली की तांकां उदीक खंयचें मेळटलें,
इलेक्ट्रिसिटी कशी मेळटली, प्रोव्हिजन पयलीं करपाक. प्रोव्हिजन पयलीं करूंक जाय आनी मागीर सुरवात करूंक जाय, नाल्यार प्रोजेक्ट येत रावतले आनी आमच्या स्थानिकांचे प्रॉब्लेम. सो तुम्ही म्हणटा की पेडणे सध्या जितले येयल्या प्रोजेक्ट तितले पुरो आता आणि नवीन काय नाका आसा तेच सांबाळुया, मेंटेन करूया. व्हडले प्रोजेक्ट जे इन्व्हेस्टरांचे येयले ते खूप झाले. आता फक्त प्रोजेक्ट हाडून जाय जे लोकांचे. आमच्या लोकांचे, म्हणजे सांगला तर रवींद्र वन, जॉगर्स पार्क, वेटनरी हॉस्पिटल जावन आता जे हॉस्पिटल तुयेन आमचे तो खूप प्रलंबित प्रश्न आहे. ऑलरेडी जालो जालो. टेंडर्स हे कामूय जाले. आता इलेक्ट्रिसिटीचे इलेक्ट्रीक हे करपाक लागून ते टेंडर फ्लोट केल्ले आहा. सो ते जाल्या उपरांत सिव्हिल वर्क जातले. तांकां दिल्लो 19 डिसेंबर लास्ट डेट. इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो ना 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 Hospital, हॉस्पिटलाचो तुया हॉस्पिटल आहा ते कितलीशीच 7-8 वर्सां पेंडिंग तशें जाल्ले. सो आमी कामूय सुरवात केले. आतांय सुद्दां आमची मिटींग जाले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तेंच्यांनी सांगलें की ऑलरेडी हे केलें, ऑफिसराकूय जाल्यार टेंडर बी फ्लोट केले सगळे. 19 डिसेंबर ताका लास्ट डेट दिले. 19 डिसेंबर नाल्यार 26 जानेवारी तरी आमी इनॉग्रेट ते करता. सो त्या कामात तुमकां सोपटेची मदत जातली. दोघूय फ्रेंड म्हणून कोण फ्रेंड? विश्वजीत आनी सोपटे. ते फ्रेंड जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण सोबते आमचो व्हडलो भाव कसो ते कांय इश्यूज ना. सो त्या हॉस्पिटलाची चालीक तुम्ही रोकडे लावन घेतले. हय इमिजिएटली. आणि इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो आसा पळय थंय नेमके आतां कितें प्रोग्रेस जाला, थंय केन्ना पळय एक्चुअली ती कितल्यो येयल्या कंपनी थंय कितें जाला? 3 कंपनीज ऑलरेडी तेका अलॉट जाल्ले आहा प्लॉट्स. बाकीचे अपडेट घेवंक ना कितें लेटस्ट कितें जाला ते, पूण 3 ऑलरेडी अलॉट केले. फक्त आता थंय कशें आहा इलेक्ट्रॉनिक सिटी येयली पूण तेका कनेक्टिविटी ना, रोड ना. सो आमी ऑलरेडी IT डिपार्टमेंटान कितें केलो, एक्विजिशन ऑलरेडी केले खंय धारगोळच्यान इलेक्ट्रॉनिक सिटी लिंक रोड. आता फक्त थोडोसो एकच ओनराचो कितें इश्यू आहा तेका लागून उरला, पूण तो फास्ट ट्रॅक करून इमिजिएटली कंप्लीट करता. सो ते जाल्या उपरांत आमी फाउंडेशन स्टोन करून लिंक रोड स्टार्ट करता. लिंक रोड स्टार्ट जाले म्हणून इन्व्हेस्टर ऑटोमॅटिकली स्पीडीन येतले. थंय ऑटोमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट स्टार्ट जातली. इन्व्हेस्टमेंट स्टार्ट जातले. इन्व्हेस्टमेंट थंय येवपाची गरज कितें आहा हे हांगासर थंय आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले. कमीत कमी 3 ते 4 हजार भुरग्यांक आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटले. सो थंय नेसेसिटी आहा. तर सगळ्यांक आमी गव्हर्मेंट जॉब दिवंक शकना. सो थंय आमकां क्रिएट करूंक जाय जॉब, प्रायव्हेट जॉब्स. थंय खूप ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्यो भुरग्यांक. डेफिनेटली. ओके, लास्ट एक क्वेश्चन जे आता लोकसभेचे वारे येवपाक लागला, तयारी जाल्या, तुम्ही सरकारा भितर वांटेकार आसा. सो कशें दिसता लोकसभा इलेक्शन, तुमची भूमिका कितें पेडणे मतदारसंघाची, पळय तालुक्याची, म्हणजे तुमचो मांद्रे आनी पेडणे तालुको? आमी सरकारान आसात आनी म्हाका दिसता जे 1.5 वर्सान ह्या सरकारान भितर रावन 1.5 वर्सान आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जावन इतर सगळे मंत्री जावन कॅबिनेटातले इन्क्लुडींग आमचो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, कित्याक तेणी केन्ना ना म्हणूंक ना कसले गोष्टी. म्हाजे सगळे दिले तितके कामां करता वता, एक्सेप्ट करूंक जाय, करता तो करता म्हणून. सो तेंच्यांनी ही सरकारान फूल सपोर्ट दिला आमकां. फर्स्ट पहिल्याच एका वर्साक हे लक्षात धरूंक जाय आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांनी की एका वर्सान आमकां 100 कोटी दिले. 100 कोटीचे बजेट दिलो. सो आनीक आतां बाकीचे चालू आहा कामां. सो जे प्रपोजल व्हरता ते गव्हर्मेंट आमकां करून दिता. तांकां खबर आहा नेसेसिटी गरज कितें कितें मतदारसंघान आहा ती. आनी जर सरकार आमकां फूल फ्लॅश सपोर्ट करता आनी सगळीं कामां आमची करता आनी जे आमी डिमांड्स करता ते फुलफील जाता जाल्यार म्हाका दिसता आमी तेंच्या वांगडा रावंक जाय. कित्याक फुडें लोकसभा जाल्या उपरांत परत आनीक 2.5 वर्सां डेव्हलपमेंट कितलेशेच आहा, जॉब्स आहात, हे सगळ्यांनी चिंतपाक जाय. आनी आयज आमी जशे सरकारा वांगडा तशेंच हे सरकाराक तेंचो सीट आहा तो आमकां जिखून हाडपाक जाय. सो तेका लागून म्हणजे शिव बीजेपीक मतां मारून म्हणून प्रचार करतलो, डेफिनेटली मडकय करतलोच. मांद्रे तशेंच जातलें. मांद्रे तशेंच जातले. बीजेपीक आमकां सपोर्ट करचोच पडटलो आनी तांकां फूल फ्लॅश मेजॉरिटी लीडूय दिवची पडटली. ते दीस तेंचो जो सेंट्रल मिनिस्टर येयलो तेणी मित्र पक्षा वांगडा तो मेळ्ळो, तेन्ना तुमीय गेल्ले काय तुमचे लिडर्स गेले? ना हांवूय आसलो. थंय तुमकां सांगला तेंच्यांनी की बाबा राहुल वेरियस इश्यूज विचारलेले. म्हणजे कितें आहा आमचो मेजर इश्यू आता पोस्टल कडेन सायलंट झोनाचो. मांद्रे आनी मोरजे लागता तो सायलंट झोनाचो इश्यू तेन्ना तेंच्यांनी नोट डावन करून सेक्टरा कडेन उलयता म्हटलें. आमच्या ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर आयजूय मिटिंग आमी डिस्कस केला. सो तो कितें तरी वे आउट काडटा तेचे फास्ट बेगिनात बेगीन म्हणून जाल्यार. सो बारीक बारीक इश्यूज आमी टॅक्सीकारांचे इश्यूज आहा हे ते रेज केल्ले. कितें कितें आमचे टॅक्सीकार खंय एग्रेसीव ना, म्हणजे एप नाका हे नाका तशें म्हणनात ते. पूण ते कितें म्हणटात आमचे स्टँड्स जे आहात आमचे इतले वर्सांचे स्टँड्स आहात कोस्टल बेल्टात ते आमी आमचो धंदो करतात. फक्त तुम्ही भायले एप बेज आहात ते ड्रॉप करा तुम्ही म्हणटात, एअरपोर्टाच्यान ड्रॉप करा, पूण पिकअप करू नाका कित्याक आमचो धंदो व्हरो नाका.
ह्योय पॉयंट आमी त्या मिटिंगेन घातला स्वतः हांवें पर्सनली घातला. आमच्या टॅक्सीकारांक इतलो डिमांड आहा तुम्ही पिकअप करू नाका, तुम्ही ड्रॉप करा. सो तो विषय घातला. म्हणजे बारीक बारीक इश्यूज आसले कित्याक मतदारसंघात मतदार सगळ्यांनी आपापले मांडले. सो तशें आमी मांडले आमच्या आणि तेंच्यांनी एक्सेप्टूय केले. तुमकां सायलन्स झोन जो आसा पळय तो तुमकां कितें नाका काय तो कमी करपाक जाय. काढूंक काडूंकूच जाय. जाय. सायलंट झोन जर तोच दवरलो जाल्यार टुरिस्ट कित्याक घेतले, टुरिस्ट येयना जाल्यार टॅक्सीकार कितें करतले, हॉटेलकार कितें, गेस्ट हाऊसकार कितें करतले. नो बट मागीर लोकल इश्यू जाता न्ही की रातच्यो पार्ट्यो जाता तेका कंट्रोल करूं येता न्हू. हांव म्हणना तूं फूल व्हडल्यान वाजय रातभर वाजय म्हणून सांगत ना. सो तेका लिमीट आसता न्हू, ते लिमिटान करूंक जाय. लिमिट ते सगळें हय. करपाक काडून. ओके थँक्यू. तुम्ही वेळ दिलो, वेगवेगळ्या विशयांचेर उलयले. तुमची आणि आता विश्वजिताची मैत्री परत जाल्या अशें म्हणप आमी. तुमचे व्हडले मन दवरून दुश्मनी केन्ना आसली पयलीं सांगा. ती सगळ्या गोंयकारांनी पयली दुश्मनी अशी ना, दुश्मनी नासली. अजून तुका हांगला अजूनय तेका तितलोच रिस्पेक्ट वाडला हे डिसिजनाचे. डेफिनेटली इन फ्युचर कितें डेव्हलपमेंट जाल्यार पहिले तुमकां विश्वासान घेवन किंवा लोकांक विश्वासान घेवन म्हाका विश्वासान घेवपाचो प्रश्न ना, स्थानिकांक विश्वासान घेवपाचो प्रश्न आसा. स्थानिकांक जे एक्सेप्ट करतले ते हांव करता. तर हे आशिल्ले मांद्रेचे आमदारजी दारुरकर. त्यांनी वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर आपली भूमिका स्पष्ट केली. आयज त्यांनी महत्वाचे एका विशयाचेर मुख्यमंत्र्याकडे एक निवेदन दिलां, ते म्हणजे कूळ मुणकार केसी ज्यो आसा मांद्रे जावं पेडण्यां तालुक्या भितर त्यो सुटाव्यो सरकारान करच्यो बेगिनातल्या बेगीन आनी ह्या भुमिपुत्रांक जो आसा तो न्याय दिवचो अशी सुद्धा मागणी त्यांच्यानी ह्या वेळी दिला. हांव विश्वनाथ सयत वर्षा आश्वेकर पणजे. मांद्रेचो आमदार म्हणून काय पेडणेचो आमदार म्हणून सुदीन एक उलयता आणि त्याचो आमदार जीत हो वेगळ्या भूमिकेन घेता. सो तुमच्या मदीं समन्वय ना काय कितें, काय तुजी भूमिका सुदीनाक मान्य ना काय कितें? कोणाक झिरो करूंक ना, तेका झिरोय करूं ना म्हणटा तुमी. कोणा म्हणून झगडटाले तुमकां अशी चॅलेंज दिली, अशी उडयले पेपर तुमच्या नांवान की हो कोण एका फावटी निवडून येयला आनी म्हाका सांगता अशें कोणी म्हणटा तुमकां खबर आसा? हे जीत आक्रमक जाला, विश्वजीत ह्या वटेन कितें कितें करता, जीत सीएमाक मेळटा, सीएम जिता वटेन आसा अशें बी जाल्लें एक चित्र की सीएमाचो छुपो पाठिंबो जिताक आसा म्हणून.